भोमा रुंदीकरणात फक्त 4 घरां वतात. तांकां सरकार जमीन आनी आर्थीक मोबदलो दितले. मात भोमाच्यान बायपास शक्यूच ना म्हणपाचें PWD मंत्री निलेश काब्रालान सोमारा स्पश्ट केलें. ह्या प्रकरणात राजकारण जावपाक फावना अशें मंत्री काब्राल उलयलो. भोमा गांवांत हायवेच्या रुंदीकरणा खातीर नीस मारला. हे निसा भितरलीं घरां रुंदीकरणात वतली, निसा भायलीं वचची नात. भोमा गांवांतलीं 64 घरां आनी देवळां निसा भायर पडटात. तांकां हात लावचे नात अशें स्पश्टीकरण भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान दिलां. भोमा गांवच्या लोकांक स्पश्टीकरण दिवपा खातीर काब्रालान ड्रोना वरवीं मॅप दाखोवन प्रेझेंटेशन दिलें. जर कोणाच्या मनात दुबाव आसत जाल्यार ताणें कार्यालयांत येवन दुबाव पयस करचो असो उलो काब्रालान मारला. पोरणे गोंयांत जाल्लो खून हो उत्तर प्रदेशांतले जमनींतल्या वादांतल्यान म्हणून स्पश्ट जाला. हे प्रकरणात पुलिसांनी 4 जाणांक अटक केला. आयतारा करमळे न्हंयेत मूळ उत्तर प्रदेशांतल्या गब्बर म्हणटा ताची कूड हातपाय बांदिल्ल्या अवस्थेत मेळिल्ली. अटक केल्ल्या 4 जाणां मदले 3 जाण मरण आयिल्ल्या गब्बराचे चुलत भाव. मडकय एका स्कुलांत सरा कडल्यान विद्यार्थिनीच्या विनयभंगाची धक्कादायक घडणूक घडल्या. ह्या पीईसराचेर म्हार्दोळ पुलिसांनी सोमारा FIR नोंद केली. ताचे परस आनीक धक्कादायक बाब म्हळ्यार शाळेच्या वेवस्थापनान ही घडणूक चेपपाचो यत्न केल्लो. मात विनयभंग जाल्ले चली आनी चलयेची भयण मानसीक त्रासाक लागून शाळेक वचपाची बंद जाल्ली. उपरांत ते पिडीत चलयेन म्हार्दोळ पुलिशेंत कागाळ दिले उपरांत हे प्रकरण उक्ताडार आयलें. जो मेरेन ह्या चलयेक न्याय मेळना तो मेरेन मोगी रावचे नात अशें RG पक्षान स्पश्ट केलां. कोंकणी आतां राज्य पावण्यारूच उरूंक ना जाल्यार ती आतां पुराय देशांत फांकीवंत जाल्या. कोंकणी विशय घेवन शिकपी भुरग्यांचो फुडार आतां परजळीत जाला. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयलो. सांखळेच्या कोंकणी केंद्रांत 37वे शंकर भंडारी यादस्तीक सुवाळ्यात मुख्यमंत्री उलयताले. राजीनामो दिता म्हणपी मडगांवचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकराची आतां घुमजाव. आमदाराचे आनी आपले संबंद पेड्ड्यार जावंक ना. हांव मातसो तिडकल्लो. म्हजी तिडक हांवें उलोवन दाखयली. तातूंत वायट कितें आसा काय म्हणून दामोदर शिरोडकराचो उरफाटो प्रश्न. आपणे आनी मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीन एकठांय बसून जे कितें प्रश्न आशिल्ले ते चर्चेन सोडयल्यात म्हणून शिरोडकराचो दावो.
सोमारच्यान केपें कॉलेजीचे सुवातेंत गणेशोत्सव मंडळाच्यो सर्ती विकपाक सुरवात जाल्या। आयतारा हिसपा भायर जाल्ले गर्देक लागून केपें गणेशोत्सव मंडळान लॉटरी विकपाक बंद केल्ले। केपें गणेशोत्सव मंडळाची सर्त घेवपाक दुसरे दिसाय शेकड्यांनी लोकांनी गर्दी केल्ली। सर्त घेवपाक लोक सकाळच्यानूच लायनीत उबे आशिल्ले। फक्त दादलेच न्ही जाल्यार बायलां आनी भुरगीं लेगीत सर्त घेवपाक लायनीत आशिल्लीं। एके वटेन सर्ती काबार जावपाचो भंय आशिल्ल्यान लोकांनी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केल्ली। लोकांनी केल्ले गर्देक लागून महाविद्यालयांत येवपी विद्यार्थ्यांकूय बरोच त्रास जालो। सर्त घेवपाक आयिल्ल्या लोकांचे गर्देंतल्यान वाट काडटना विद्यार्थ्यांक सामकेच नाकापुरो जाले। कोट्यांनी रुपया मोडून परवरे बायपासाचे सोबितीकरण केल्ले। रस्त्याच्या दोनूय वटेन फुटपाथ घालपा सयत पुतळे उबारिल्ले, पूण पुतळ्यांची देखरेख जावंक नाशिल्ल्यान तांची सामकीच अवतिकाय जाल्या। गोंय पायाभूत सुविधा उदरगत महामंडळान 8 वर्सां पयलीं हायवे आनी बायपासा मजगतीं सोबितीकरण केल्ले। फुलांची झाडां तशेंच गोंयचे दायज दाखोवपी पुतळे बसयल्ले, पूण सद्याक पुतळ्यांक जोपांनी वेंग मारिल्ल्याचे दिश्टी पडटा। शिवोलीचे 2 जाण रातयां कुचेले कोयर हाडून उडयतना थळाव्यांनी तांकां धरलो। लोकांनी तांकां तो कोयर हाडिल्लो तसोच परत घेवन वचपाक सांगले। रातच्या वेळार दुसऱ्या गांवांतले लोक कोयर हाडून लागसल्ल्या गांवांत उडयतात। हे घडणुके उपरांत कुचेलचे लोक बरेच चाळवले आनी कोयर परत घेवनूच वचचो हे खातीर तांकां थंयच हाडून परत व्हरता मेरेन लोक थंयच रावले। दर सोमारा भरपी साखळेचो सप्तकी बाजार आता सप्तकात 2दा भरतलो। साखळेच्या वेपाऱ्यांकडल्यान हो बाजार सप्तकांतल्यान 2दा भरचो अशी मागणी जातकीच साखळे पालिकेन तसो निर्णय घेतला। हे विशीं नगराध्यक्ष रश्मी देसाय हिणें बाजारांत वचून व्यापाऱ्यां मदीं तशेंच पसरेकारां मदीं जागृताय केली। गोवा डेअरीच्या भ्रष्टाचार प्रकरणात 14 संचालकांक सहकार निबंधकान अपात्र थारायले। आता ह्या 14 संचालकांक ते ज्या मूळ सहकारी संस्थेचे मूळ वांगडी आशिल्ले त्या पदावेल्यान तांकां काडपाचो आदेश संबंधीत सोसायट्यांक दिला। ज्यो सोसायटी हे आदेश पाळिना तांचेर खर कारवाय करपाची शिटकावणी सहकार निबंधकान दिल्या।
पणजे कांपानात राना खात्यान वन्यजीव अधिवास उद्यान कॅम्पस नर्सरी वन्यजीव बचाव केंद्र सुरू केला. हाचेर रानमंत्री विश्वजीत राणेन उक्तावण केलें. लोकांक आनी खास करून भुरग्यांक रान आनी वन्यजीवा बद्दल म्हायती मेळची म्हणून रान खात्यान ह्यो सुविधा चालीक लायल्यात अशें विश्वजितान सांगलें. 19 सप्टेंबरा सावन ही केंद्रां भुरग्यां खातीर उक्ती जातली. बोंडला अभयारण्या खातीर वेगळ्या तरेचें फावंडेशन केलां. देखून बोंडला अभयारण्याची देखरेख आनी वेवस्थापना खातीर पर्यावरण मोग्यांक आतां सहकार्य करपाक मेळटलें, रानमंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. तशेंच एडॉप्शनाची प्रक्रियाय बेगीनूच पुराय करतले अशें ताचें म्हणणें. भयण भावाचें नातें घट्ट करपी सण म्हळ्यार रक्षाबंधन. बुधवारा ही परब पुराय गोंयभर मनयतात. ह्या फाटभुंयेर कुडचड्या वयलो बाजार सध्या राख्यांनी फुलपाक लागला. वेगवेगळ्या डिझायनाच्यो आकर्शक राखयो बाजारांत लक्ष ओडून घेता. भुरग्यां सयत जाणटे नेणट्यां खातीर सगळे तरेच्यो राखयो बाजारांनी उपलब्ध आसात. पेडणे म्हालांतल्या तुयें गांवांत दिव्यांग भुरग्यां खातीरच्या आत्मविश्वास स्कुलांतलीं भुरगीं वेगवेगळ्यो कला शिकपाक मग्न जाल्यात. थंयचे शिक्षकूय तांकां बरे पैकी शिक्षण दितात. रक्षाबंधनाच्या फाटभुंयेर ह्या भुरग्यांनी खासा करून राखयो तयार केल्यात. विवेकानंद ज्ञान मंदिर माध्यमिक विद्यालय केरी आणि जैव विविधताय व्यवस्थापन समिती 70 यांच्या जोड पालवान रानभाजी उत्सव आयोजित केल्लो. हो उत्सव खासा केरीच्या बायलां खातीर आयोजित केल्लो. रानटी भाज्यांची म्हायती आणि त्याचे महत्व शाळेतल्या विद्यार्थ्यांक कळचे हे खातीर असले उपक्रम राबयतात. ह्या सर्तीत केरी वाठारांतल्या वट्ट 56 बायलांनी वांटो घेतिल्लो. बायलांनी रानटी भाजयेसान वेगवेगळे पदार्थ तयार करून हाडिल्ले.
पिळगांवच्या आयडियल हायस्कुलांत मोबायल विज्ञान प्रदर्शन जालें. गोंय विज्ञान केंद्रान मंगळारा हे प्रदर्शन आयोजीत केल्लें. ह्या प्रदर्शनाचो 10वीच्या विद्यार्थ्यांनी लाव घेतलो. सगळ्याच विद्यार्थ्यांक विज्ञान केंद्रांत वचप शक्य ना, देखून हायस्कुलांनी हे प्रदर्शन आयोजीत करतात. मुरगांवच्या रवींद्र भवनात एसी चिल्लर प्लांट बसोवपाच्या कामाचो मंगळारा शुभारंभ जालो. भूमिपुजनाची विधी करून ह्या कामाची सुरवात जाली. हो प्लांट फाटल्या 2 वर्सां सावन बंद आशिल्लो. ताका मुरगांव रवींद्र भवनांतल्या मुख्य ऑडिटोरियमांत कार्यावळीचे पयलीं प्रमाण आयोजन करपाक मेळनाशिल्लें. मात आतां हो प्रश्न सुटावो जातलो अशें आमदार संकल्प आमोणकार हांणी म्हणलां. गाडी चलोवप्यांनी येरादारीचे नेम पाळचे, खासा करून भुरग्यांनी गाडी चलयतना येरादारी नेमांचे पालन करचे म्हणून येरादारी निरीक्षक सचिन नार्वेकारांचे आवाहन. कार्यालय सहाय्यक पदा खातीर गोंय मनीसबळ उदरगत महामंडळान मल्टीटास्किंग स्टाफाचे पोस्ट काढल्यात. ह्या पदां खातीर परवरे सोमारच्यान GHRDCन अर्ज घेवपाक सुरू केल्ले. मंगळार हो अर्ज भरपाचो निमणो दीस. सोमारा आनी मंगळारा अर्ज भरपाक उमेदवार उसरा मेरेन रावकेत राविल्ल्याचें चित्र ह्या वेळार पळोवपाक मेळ्ळें. मांद्रेच्या दाणोसवाड्या वयल्यान रस्त्याची चाळण जाल्या. पुराय रस्त्याचेर फोंडकुलां पडिल्ल्यान रस्त्या वयल्यान येरादारी करतल्यांक ताचो त्रास सोंसचो पडटा. फोंडकुलां इतली व्हडली आसात की तांचो अदमास येना आनी लोकांक अपघातांक तोंड दिवचें पडटा. देखून चवथी पयली रस्त्या वयली फोंडकुलां पुरोवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या.
कोलवाळे गुजरातचे एके बायलेन एका दादल्याचेर बलात्काराची खोटी केस घालून पैसे लुटपाचो प्रकार घडलो। कोलवाळे आणि कळंगूट पुलिसांनी हे प्रकरणाची सखोल चौकशी केली तेन्ना हातूंत 2 बायलांच्या टोळयेचो आस्पाव आशिल्ल्याचें कळ्ळें। गुजरातांत लेगीत तांणी अशा प्रकारच्यो फटींग केशी घालून लोकांक फटयल्याचे उक्ताडार आयले, अशी माहिती उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक नितीन वालसांग हांणी दिली। सोरो पिवन गाडी चलोवप्यांचेर खर कारवाय करतले। सोरो पिवन जावपी अपघात उणे करपा खातीर वेगवेगळे कडेन पुलीस गस्त घालतले। तातूंत दर्यादेग वाठारांत चड लक्ष घालतले। पुलीस सेगीतपणान सोरो पिवन गाडी चलोवप्यांचेर कारवाय करीत आसात, अशें येरादारी पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशलान सांगलें। सांताक्रूज गांवांतली फामाद माडी व्हडा उमेदीन मनयली। सांताक्रूज कपेलांत प्रार्थना जाल्या उपरांत बावटो हुबोवन माय मारयांक आर्गां ओंपतात। ह्या सणाक माडी म्हणटात। अलंकडी फेस्ताच्या नोवेनाच्या पयल्या दिसा सांताक्रूज कपेलांत धार्मीक विधी करून माडी मनयतात आनी फेस्ताच्या परबेक सुरवात जाता। हो दीस आंकवार माय मारयाचो जल्माचो दीस जो पुराय संवसारभर मनयतात। ह्या दिसा माडी उबी करून माय मारयां कडल्यान बेसांव घेतात। माडी हें जैताचें प्रतीक जावन आसा। क्रिस्तांव भावांसयत हिंदू भाव लेगीत ह्या माडीच्या परबेत उमेदीन वांटो घेतात। गोंय राज्य कंझ्युमर फोरमान आता गिरायकांच्या कागाळीं खातीर भरारी पथकां स्थापन करपाचो निर्णय घेतला। तशेंच गिरायकांच्या कागाळींचेर फुडले प्रक्रिये खातीर उपसमिती फोरम नेमतले। सोमारा राज्य कंझ्युमर फोरमाची बसका जाली। हे बसकेत हे निर्णय जाल्या। ह्या वेळार मंत्री रवी नायकूय बसकेत उपस्थित आशिल्ले। सेवेंतल्यान निवृत्त जाल्ले कदंबाच्या 3 कर्मचाऱ्यांचो दिवचल पंचक्रोशी कदंब कर्मचारी संघा वतीन सत्कार सुवाळो जालो। सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हणून कदंब महामंडळाचे आदले अध्यक्ष धर्मात चोडणकर हाजीर आशिल्ले। हेर मानेस्तां मदीं कदंबाचे अधिकारी आनी संघाचे पदाधिकारी हांचो आस्पाव आशिल्लो।